आणि कृतज्ञ असा. सो काल ही रामनवमी उत्सव आशिल्ले. आय होप की म्हळ्यार पुट्टू लोकांनो रामनवमी उत्सवान तू तांगे तांगे देवस्थानात भाग घेतला म्हणून लिखते असा. कोइन्सिडेंटली कसाच की म्हळ्यार आयचे टॉपिक एक दोन तीन पास्ट टाइम्स रामनवमी कनेक्टेड असा. सो कृष्णलीलांत वरे थोडे कॅरेक्टर्स येते असाची जो रामनवमीन तू म्हळ्यार रामलीलांत तू त्यांनी आशिल्ले. सो त्यांनी आयचे कोइन्सिडेंटली अशिल्ले केले नाशिल्ले बट समहाव ते रिलेटेड जावन येते असा आयचे टॉपिकाक. सो एक थोडे स्लाइड्सान तू प्रेझेंटेशन रेडी केला तशीच आम्ही आयचे सेशनान तू कंटिन्यू करूया. सो लास्ट टॉपिक आशिल्ले अर्ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजीन घेतिल्ले लास्ट वीक. सो द टॉपिक अक्रूरा टेक्स कृष्ण बलराम टू मथुरा. अक्रूरा कशी नंदवागतुल्यान कृष्ण आणि बलरामाक आता मथुराक एंट्रन्स तांकां आपूण व्हरते आसा कंसाल ऑर्डरा प्रकार. सो मध्याह्न टायमारी अक्रूरा आमी पळय लास्ट सेशनांतू अक्रूरा तागेले संध्या वंदन करच्याक स्नान करच्या वता तशीच एक नमुने ताका फिलिंग उरता की म्हळ्यार कृष्ण बलरामाक हांव दोन चेडवांक इतले चंद चेडवांक हांव आपोवन व्हरते आसा कंसाक. आनी कंस कसो करता की ताका एक भंय आशिल्लो. सो ते कसात की म्हळ्यार कृष्ण ताका मनान कृष्णाक अक्रूराक भंय कळटा मनान तू कळटा. सो त्या खातीर तागेले भंय नाश करच्याक अक्रूर केन्ना स्नान करच्या वता ताका तागेले दिव्य दर्शन वरें दिता. सो ते आमी लास्ट सेशनात पळयले. सो ते कंटिन्यू करता नेक्स्ट स्लाइडाक. सो अक्रूर आले रथा वर्षी तागेले नंदगांवतल्यान मस्त गोप बालक आणि नंद महाराज वरे तांगेले वर्षी येते वरता मथुराक. सो तशीच ही अक्रूर आले आम्ही नंदगांवातल्यान ऍक्च्युली नंदगांवा वयरी आम्ही थंय पॅलेस वचून कृष्णाल पॅलेस वचून पळयले नंद महाराज पॅलेस वचून पळयले ते एक वाट दिसता. त्या वाटी तुलनेची अक्रूरान कृष्ण आणि बलरामाक थंय तुल्यान गेम गेलकी. सो तशीच एक्सप्लेनेशन येता श्रीमद भागवतमात दशमस्कंदाचे आम्ही पळयते आसाची दशमस्कंदाचे हे 40वे अध्यायाचे तुल्यान स्टार्ट जाते आसा. सो प्रिवियस अध्याय अक्रूरा आशिल्ले कशी अक्रूरा घेवन आशिल्ले. सो आता अध्याय अक्रूरा कशी मथुरा सिटीक मथुराक कृष्ण बलरामाक हाडते आसा म्हणून. सो मदीं मदीं वर्णन आसा की कशी तांणी खंयचे खंयचे गांवतल्यान पास जाले आणि पास जाले तेन्ना लोक पुराय मंत्रमुग्ध जाले की म्हळ्यार तांणी कृष्ण बलरामाला फर्स्ट टाइम पळोवचे आशिल्ले. सो तांणी पळयतना तांकां कृष्ण बलरामा सोडून आनी कसनय दिसनाशिल्ले की तेन्ना खंयचे खंयचे ग्रामांतल्यान तांणी पास जाल्ले. सो कडेरी तांणी मथुराचे एंटर जाताना थंय फुल मथुरा डेकोरेशन जाता आशिल्ली की कशी भगवान श्रीकृष्ण तागेले जन्मानंतर एक दशकानंतर वापस मथुरा एंटर जाते आसा. सो जन्म जाल्ले मथुरान तुजी आणि तशीची नेक्स्ट डे जन्म बर्थडे कची गोकुला पावयताची तशी नेक्स्ट वापस आता रिटर्न येत आसा एक दशकानंतर वापस मथुराक रिटर्न येते आसा कृष्ण आणि बलराम. सो मथुरा वरे एक्सायटेड आशिल्ली की मथुरा धाम जो आसा त्या वरे ताका सुसज्जित करण्यान रेडी जाता आशिल्ली की म्हळ्यार कृष्ण बलरामाक वेलकम करच्याक. आणि सो आता कसा आता प्रसंग कसा की मग अक्रूर आता ऑलमोस्ट मथुराक पावला आणि अक्रूरार पावचे पहिले नंद महाराजांनी पुरे पावन गेले तागेले बेसाक. सो तेन्ना अक्रूर कसं म्हणत की म्हळ्यार कृष्ण बलरामाक सो पाविल नंतर मेगेल घरा यायची तुम्ही अक्रूराक कळला की कृष्ण बलरामाक आतां कसं जायना बिकॉज कृष्णाले निज अवतार अक्रूरान पळयला आसा. सो अक्रूराक बरें आता एक मनसान तू एक फिलिंग आसा की म्हळ्यार कृष्ण बलराम भगवंताची सो तांकां कसं जायना त्या खातीर तो तांगेले यू आर द सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉड कृष्ण अक्रूराक कळला. सो हे आमी फर्स्ट थोडे श्लोकान पळयताची. तशीच ही अक्रूरा केन्ना मथुराक पावेस येता कृष्ण बलरामाक तांगेले घरा आपयता तुमकां सत्कार करया तुमगेले तुमकां हांव सत्कार करता म्हणून तुमी बेकन मेगेल घरा यायची म्हणून. तेन्ना कृष्ण सांगता की हांव घरा येता बट आत्ता न्हय हांव केन्ना हे यदुकुलाचे कंसाल डायरेक्ट नाव घेना कृष्ण श्लोकांत यदु यदुकुलान तू कोणा द्रोह केला जो कंसान जो यदुक कुलाक द्रोह केला ताका समाप्त केल्यानंतर हांव तुगेले घरा येता म्हणून आश्वासन दिता. सो अक्रूराक एक आश्वासन येता आणि तो अक्रूरा कंसाले वचून सांगता की कृष्ण बलरामाक मथुराक आयले म्हणून एक सूचन दिता तागेले काम तो ताका काम कसं दिल्ले ताणें केला म्हणून सांगून अक्रूरा तशीच कंसाले वचून
सांगता इन्फॉर्मेशन दिता. तशी आता केन्ना मथुरा नगराक पावताची कृष्ण बलराम आणि ते गोपाज तागेले बरसे आशिल्ले फ्रेंड्स पुराय तांणी कृष्ण बलराम आणि नंद महाराजाले परमिशन घेता की आम्ही मथुरा भोवून येवचे म्हणून एक परमिशन घेवचे नंद महाराज विचारतात. सो त्यांना केन्ना तांणी अशी फर्स्ट टाइम आयलो ताची मथुराक सो तांणी मथुरा फिरून येवया म्हणून एक भायर सरताची. सो तशीच एक ऍक्च्युली खबर पाविल्ली की म्हळ्यार इडी मथुरा नगर इंतू की कृष्ण बलराम येते असे तांणी सांदर हांगे लीला मात्र ऐकल्ले. सो पुरे लोक आतूर जावन आशिल्ले कृष्ण मथुरांतूची आतूर जावन आशिल्ले की कृष्ण बलराम कशे दिसताची कसन तांणी कशी येताची म्हण तांकां एक नमून एक एक्साइटमेंट आशिल्ले तांणी पुरे तांगेले घरा भितर पुरे का कसं कसं काम करता आशिल्ले ते पुरे सोडून घेवन तांणी खंयचे येवचे वाट येस पडले ते वाटेर राखून बसून आशिल्ले. थोडे थोडे लोक तांगेले घरा वयर चोड घेवन कृष्ण बलरामाल दर्शन घेवच्याक रेडी जावन आशिल्ले. सो पुरे तांणी एनग्रॉस जावन आशिल्ले तेन्ना कृष्ण बलराम आणि तांगेल ಒಟ್ಟು तांगेल फ्रेंड्स वरे गोप बालकास वरे तांणी मथुरा नगरीचे एक फिर नेम्या म्हणगे एक भोवून येवच्याक रेडी जाल्ले उरताचे. सो कृष्ण बलरामाक वरे ಗೊತ್ತುರ್ತ की तागेले तांणी ते भोवून येवचे नेवानारी सुमार कार्य करचे आसा म्हणगे न्हू थोडे भक्त लोकांक वरे उद्धार करचे आसा सो तशीच ते भोवून येवचे नेवानारी तांणी पुरा ते अरेंज केल्ले उरता. आणि कशी ते कृष्ण बलरामाक तांगेले चमकून वच्चे कशी सांगता की म्हळ्यार कशी की एलिफंट्स हू आर रेडी टू गो यंग एलिफंट्स हू आर रेडी म्हळ्यार एक हस्ती कशी चंद करून तांगेले मुवमेंट कशी चंद करून चलते उरता तशी कृष्ण बलराम वता की मथुरांत. सो सो फर्स्ट तांणी कृष्ण बलराम आता मथुरा येयले तेन्ना तांणी गोप बालकास जावन येयले उरताची आनी तांणी मथुरांत पळयताची की मस्त जन पुराय म्हळ्यार सूट बूट आनी घालून म्हळ्यार अशें एक फुल रेडी जावन घेवन तांणी ऑप्युलंट जावन घेवन तयार जाल्ले उरताचे मथुरांत पुराय. सो तांणी तांणी वरे आतां रेडी जावन घेवन वचे म्हणगे न्हू तांणी वरे एक फर्स्ट तांणी एक धोबी म्हळ्यार एक वस्त्र धुता लागी वता की वस्त्र शिव वस्त्र अशें रेडी करते उरता. सो तागेले वचून घेवन एक नवे वस्त्र घाल्या म्हणून तांकां एक मन दिसता सो तांणी एक वॉशरमॅन हो धोबी जावं तागेले वचून घेवन एक बरें वस्त्र दी म्हाका म्हणून पोलायटली कृष्ण मस्त नम्र जावन घेवन ते धोबीले वचून विचारत की म्हळ्यार हे तुगेले सुमार अशी चंद वस्त्र आसाची ह्या वस्त्रांतून थोडे वस्त्र म्हाका आमकां मेगेले आनी मेगेले भावाक आनी मेगेले फ्रेंड्साक पुरो दितवे म्हणून एक नम्र जावन घेवन तांकां रिक्वेस्ट करता. आनी अशें बरें सांगता की तूं हें वस्त्र दिल्यार आमकां तुका मस्त बेनिफिट जाता म्हळ्यार तुका मस्त तुका बेनिडिक्शन्स आनी हांव दिता म्हणून सांगता. धोबी कसो आशिल्लो की म्हळ्यार तो धोबी कंसालो पर्सनल धोबी जावन आशिल्लो म्हळ्यार वस्त्र रेडी करतालो कंसाले पुराय राज दरबाराचे धोबी जावन आशिल्लो तो. सो तागेल्यान तो एक निमित्त गर्व जावन आशिल्लो आनी की म्हळ्यार हांव एक पोझिशनार आसा म्हगेले एक राज मनयतनाचे हांव वस्त्र रेडी करतालो सो ताका बरें एक गर्व आशिल्लो. सो तो त्या गर्वार कसं सांगता की म्हळ्यार तुमी फॉरेस्ट ड्वेलर्स म्हळ्यार तुमी हांग रानांत आनी फिरता लोक आतां हांग मथुरांत येवन घेवन म्हगेले वस्त्र विचारता हा तो कोपार सांगता कृष्णाक म्हळ्यार कृष्ण कोण म्हणून गोत नशी जाल्यार बरें कोपार सांगता की कशी तुमी हांव पळयता हे कंस महाराजाले वस्त्र हे पुरे तुमकां दिल्यार तुमी विचारल्यार काय ना तुमकां आतां आनी सैनीक येवन घेवन तुमकां धांवडेताचे आनी तुमकां मार्चाक बरें रेडी उरताची आनी तुमी आतां तुमगेले जीवहानी जावचे किंवा पहिले तुम्ही हांगतुल्यान पहिले मथुरातुल्यान भायर वचत तुम्ही म्हणून तशी पुराय एरोगेंटली तो धोबी जो आसा कृष्णाक आनी बलरामाक वरें सांगता. सो तेन्ना कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार कृष्णाक वरें हें येता म्हळ्यार कृष्ण पुराय मथुराचे पुराय ब्रह्मांड तागेले सो कृष्णाक तागेले एरोगेन्स डिस्ट्रॉय करच्याक जस्ट एक टिप ऑफ हिज फिंगर नेल्स हातूंतल्यान तागेले धर जो वयर चेहरा जो आसा धर जो आसा धर हातूंतल्यान म्हळ्यार तोंडाची धर हातूंतल्यान विंगड करता. सो सो ह्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट जाता मथुरांत कृष्ण बलरामाले की तांणी एक धोबीक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले तांगेले सेवा करच्याक म्हळ्यार स्वयं भगवान तागेले वस्त्र विचारता बट तो ना म्हणटा सो ताका तरी तागेले हे एक अपराधक कृष्ण ताका दंड दिवन सोडता जाल्यार ताका मुक्ती बरें मेळता
त्या लेकारी. सो हा धोबी कसा आशिल की म्हळ्यार ह्यो पयले जन्मान तूं सांगिल पळय रामलीला वरे कनेक्शन आसा म्हणून. सो ह्या फर्स्ट एक धोबी जो आसा तो तागेले प्रिवियस जन्मांत वरे प्रिवियस जन्मांत तो ताची धोबी जावन आशिल की जो सीताक केन्ना सीता आनी राम वापस वनवासांतल्यान वापस अयोध्या येताची तेन्ना सीता रावणाल बंधनांत आशिल्ले तशी कशी एक्सेप्ट केल्या रामान म्हणजे ताणें कटुवचन जो उलयल्लें उरता ते धोबी तो होची धोबी नेक्स्ट जन्मांत वरे तो धोबीची जतके. सो होची धोबीक आतां कृष्ण स्वयं एक तागेले दंड दिता तागेले एक इन्सल्टिंग वर्ड्सा खातीर आनी ताका पनिशमेंट वरे दिता तागेले कार्य खातीर. सो अशी हे कनेक्शन आशिल्ले. सो हेका एक्चुअली वाल्मिकी रामायणान तूं श्लोका प्रकार पळोवचे गेल्यार ते खंय मेन्शन ना धोबी म्हणून. बट आमी आचार्य कॉमेंट्रीज तांतू पळयता की म्हळ्यार फर्दर एक्सप्लेनेशन सुमार कडेन सांगिल्लें आसा की धोबी म्हणून न्हू. सो तशीच अंतवरे हे लिहिलांत वरे आमकां क्लियर जाता. सो नेक्स्ट तशीच कृष्ण बलराम मथुरा वताना थंय एक वस्त्र शिंवतालो उरता. सो तो वस्त्र शिंवतालो कृष्णाक आनी बलरामा पळोवंक न्हू. सो आतां तांगेले आतां एक रेडी जालें तांगेले आतां वस्त्र थंय आशिल्ले. सो धोबीक मारून जाल्या नंतर तांणी तागेले आशिल्ले पुरे असिस्टंट्स पुरे तांणी धांवन वतात थंय तुले आनी कृष्ण बलरामाल पावर पळोवंक. तशीच तांणी कृष्ण बलराम कसो करता की थंय आशिल्ले पुरे वस्त्र चंचन वस्त्र आशिल्ले घालून घेवन तागेले फ्रेंड्साक पुरे तांणी तुमी वस्त्र घालून घ्यायची आनी बाकी पुरे वस्त्र थंय उडोवंक घालून वताचे. सो नेक्स्ट तांणी अशी फिरच्या वतना सो वस्त्र जाले आत पुराय अशे एक ऑर्नमेंट्स आनी घालून घेवका म्हण तांणी मुखार येताची. सो तशी थंय एक मुखार येता आसतना एक वस्त्र शिंवतालो तागेले सुमार वस्त्र उरता. सो तांणी कृष्ण बलरामा पळोवंक न्हू तांगेले कसो तरी तांकां सेव करता म्हणून तांकां तांकां तो कसो करता की म्हळ्यार ऑर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स म्हळ्यार वस्त्राचे एक चंचंद हार से करून तांकां एक म्हळ्यार तांकां एक डेकोरेशन से करचे तांकां पुरो वस्त्राचे हार करगे तांकां वस्त्राचे अलंकार करतके. सो ताजे एक म्हळ्यार ताजे अर्थ बरे अशें की म्हळ्यार नेक्स्ट डे तांणी चाणूर आनी मुस्टिका भरशी फायट करतना तांकां आतां गोल्डाचे नांव कसले हाजे घट्टे आशिल्ले अलंकार केल्यार तांकां दुखच्या पुरो म्हणून तो वस्त्राचे अलंकार करता. आनी तो टेलर म्हळ्यार अशी एक वस्त्र शिंवतालो आशिल्लो तागेले वस्त्र सोडून आनी चड हे नाशिल्ले. सो वस्त्रांतू तो तांकां डेकोरेशन करता. सो हो वरे प्रिवियस लायफांतू रामलीलांतू त्रेतायुगांतू मिथिलांतू राम आनी लक्ष्मणाले राम आनी लक्ष्मणाल केन्ना वर्डीक जाता सीता आनी उर्मिळा वरतू तेन्ना राम आनी लक्ष्मणाले वस्त्र हाणें शिविल उरतके प्रिवियस लायफांतू. ताका एक इच्छा आशिल्ली उरतकी म्हळ्यार हांव ताण वस्त्र शिविल मात उरता तो हांक वरे हांव म्हगेल्या हातान हांकां डेकोरेशन केल्यार कितलो म्हाका एक सुवर्ण अवकाश उरता आशिल्ले म्हाका हांकां डेकोरेशन करपाक मस्त इच्छा आसा म्हणून तो अशी मनांत उलय केन घेतलो उरतके. सो तोची जो वस्त्र शिवतालो आसा सो नेक्स्ट जल्मांत तो ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा कृष्ण बलरामाक स्वयं जावन तांकां एक अलंकार करचे ताका एक मस्त व्हड अवकाश मेळटा. सो तशीच तो तांकां डेकोरेशन करून घेतले तेन्ना कृष्ण ताका एक बेनिडिक्शन दितकी. सो ते वस्त्र शिवताले की ताका सारुप्य मुक्ती म्हळ्यार तागेले नेक्स्ट तो म्हळ्यार नेक्स्ट डायरेक्ट वैकुंठाक वचूंक न्हू आनी हे इहलोक आसतना वरे भूलोकांत आसतना वरे ताका एक मस्त तो श्रीमंत जावन गेलो मस्त शक्तिशाली जावन गेलो पुरे भाग्य ताका मेळचे तशी म्हणून कृष्ण ताका आशीर्वाद करता. सो अशी आमी पळयलें की म्हळ्यार टू ऑपोजीट सायड्स फर्स्ट धोबीन इन्सल्ट केले आनी ताका तशी पनिशमेंट पळय आनी आतां नेक्स्ट आमी पळय ताची हो वस्त्र शिवतालो हाका कशी बेनिडिक्शन मेळ्ळे कशी ताका आशीर्वाद मेळ्ळे कृष्णाले. सो सेवे करताना ताका कशी ताणें ऑपॉर्च्युनिटी ताणें म्हळ्यार कृष्णाल सेवे करताना ताणें पुरे तागेले आशिल्ले तितले हाज्यान ताणें पुरे सेव केले कृष्णाले. सो तागेले भाग्य फुल ताका एक हो भाग्य जाता तागेले. सो तशीच आतां वस्त्र घालन जाले आतां ऑर्नमेंट्स वरे जाले. सो आतां नेक्स्ट ह्यांनी पुरे कृष्ण केन्ना हे पुरो अलंकार करताना पुरे लोक कृष्णा पळोवचे येता आशिल्ले कृष्णा बलरामाक. बट गार्लँड मेकर एक फूल विकतालो आशिल्लो तो फूल विकतालो तागेले ड्युटीन एनग्रॉस आशिल्ले कृष्ण आनी बलरामा पळोवच्याक मस्त आश आशिल्ली. हागेलें नांव वरे सुदामा हो कृष्णाल फ्रेंड सुदामा न्ही हो एक सुदामा गार्लँड सुदामा फूल विकतालो. सो हागेलें नांव वरे सुदामा आशिल्लें. सो सुदामा कसो करता की म्हळ्यार सुदामा
फ्लोरिस्ट तो कृष्णाक आणि बलरामाक हाण सांदर वरे वृंदावनान पळयले उरते तो केन्ना तो फूल विंचा वता आशिल्लो वनांत आनी पुऱ्या कडेन फूल विंचा वयले कडेन हो निपून घेवन कृष्ण आणि बलरामान लिहिले पुरे पळयत आशिल्ले कृष्णान आणि बलरामान चेडवां बर्श खेळचे गोप बालका बर्श खेळचे सो तेन्ना ताक एक नमून कृष्णा पळोवपाक मस्त आशिल्ले बट तो तागेले सेवेन तू निरत जावन आशिल्लो म्हळ्यार ताका कृष्ण आणि बलरामाक हांव चंद करून एक फूल घालतून घालका आजी कृष्णाक एक श्रृंगार करता म्हणून तागेले एक मना इच्छा आशिल्ली सो त्या इच्छे कळून घेवन कृष्ण स्वयं जावन कृष्ण बलरामा हागेले घराले वताचे सो हांग कोणे तरी फूल विकतालो आसूं म्हणून घेवन घरा वचून विचारता की तागेले सो तशी तेन्ना तागेले हो बाग जात की तागेले घरान सान जाग आशिल्ली तागेले मस्त जाग नाशिल्ली पुऱ्या कडेन फूल आशिल्ली सो ताका दंडवत प्रणाम करता म्हणून ताका एक मना आश आशिल्ले बट तो थंय जाग्यान तुची कितली जाग आसा तितली जाग्यान तू ताका प्रणाम कृष्ण बलरामाक अर्ध दंडवत घालून प्रणाम करतके आनी तांकां तांगेले बगे ग्लोरीज म्हळ्यार तांकां होगळूचे स्टार्ट करतके कृष्ण बलरामाक की तुम्ही सर्वांके श्रेष्ठ तुम्ही तुम्ही आज मेगेल घरा आईल आसाची मेगेल भाग्य आजी म्हणून तो कृष्ण बलरामाक पुरे स्तुती सांगून घेवन ताका कृष्ण बलरामाक स्वागत करता तागेले घराक तशीच तागेले आशिल्ले फूल जो मस्त चंद आशिल्ले फूल तांगेले फुलाचे अलंकार करगीन तांकां एक फुलाचे डेकोरेशन तांकां फुलां माळ आनी घालता सो तशी तागेले किंचित जावन आशिल्ले म्हळ्यार एक कसं नाही तागेले तुला कसं आशिल्लें ताका मस्त कृष्ण बलरामान जावं जाल्यार तांणी खंयचे कोणाले घरा वचीत आशिल्ले खंयचे रिच पर्सन घरा वचीत जाल्यार तो फूल विकतालो सिंपल पर्सन जावन आशिल्लो तागेले तुला कितले सेव जाता जस्ट फूल झाडातून फूल घेवन घेवन तो फूल घालतून घेवन कृष्ण बलरामाक सर्व करता सो हातूंतल्यान आचार्यगण अशी सांगता की म्हळ्यार आमगेले तुला कसन सेव जाता कृष्ण आमगेले तुला मस्त होड इच्छे काही दवर घेना आमगेले तुला कसन किंचित सेव जाता आमगेले तुला कसन आमगेल हातांत कितलं आसा ते तितलं कृष्णाक सेव केल्यार कृष्ण तृप्त जातकी सो अशी आमी हे लिल्यातून पळयत गेले फूल विकताले की इफ वी आर व्हेरी सिन्सियर इन अवर सर्वीस आमगेली सर्वीस करतना आम्ही खंयचे सर्वीस करच्यो ना एक होड सर्वीस उरता एक सान सर्वीस कृष्णाल मनात खंयचे सर्वीस होड नाही खंयचे सर्वीस सान नाही सो आम्ही खंयचे सर्वीस आमगेल मनान कृष्णा खातीर कृष्णाक ध्यान करून केल्यार ते कृष्ण पावतकी सो तशी हे हे लिहिल्यातून कृष्ण आमगेले आचार्यगण हे एग्जाम्पल दिताची हे सुदामा सेवे करता कृष्णाले सो अशी कृष्ण ताका हाक बरे विचार करते तू कसन जाव का ते तू विचार म्हणून सांगते सुदामाक सो तेन्ना सुदामा अं, विचारचे एक श्लोक आम्ही पळोवया श्रीमद भागवतमातुल्यान सो तागेले बेनिडिक्शन अशी उरतकी म्हळ्यार सोऽपि सोऽपि वर्रे चलां भक्तिं तस्मिन् एवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पुराम तो कृष्णाक कसं नाही विचारना की तो विचार कसं की म्हळ्यार म्हाका तुगेले आनी भक्त गणाले म्हाका एक सेवे करचे अवकाश आणि म्हाका तुगेले आनी तू भक्ती दी म्हणून तितले विचारत की कृष्ण ताका सॉरी सुदामा कृष्णा विचारता सो हे इतलं सुंदर जावन कसं बेनिडिक्शन विचार का म्हणून वरे आमकां हे पास्टेमातुल्यान कळून येता की इतलं सिंपल जावन ताणें कसं नाही विचारीत आशिल्लें कृष्णा लेगीत बट सिंपल जावन म्हाका बरी तुगेली भक्ती दी म्हणून सुदामा विचार घेता सो कृष्ण ताका तागेली सेवा स्वीकार कर न्हू तशीच ताका आशीर्वाद दिवन थंयच्यान आतां मुखार सुरू होता सो आतां गेले फर्स्ट ताणें एक गार्मेंट्स म्हळ्यार ड्रेस घालून घेतले म्हळ्यार भव्य जावन आशिल्ले ड्रेस मेळटा ताका तशीच नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स वरे जाले वस्त्राचे तशीच आतां नेक्स्ट गार्लँड वरे जाले म्हळ्यार फुलाचे डेकोरेशन वरे जाले आतां नेक्स्ट खंयच्या स्टेजार वतकी म्हळ्यार नेक्स्ट ताका कसो तरी थंड फील जावका म्हणून एक बॉडीक एक थंडसाण फील जावका म्हणून नेक्स्ट तो नेक्स्ट खंय वता आमी पळोवया सो नेक्स्ट स्लायड तू सो नेक्स्ट कृष्ण आणि बलराम वताना हे फेमस स्टोरी ह्या पुऱ्या लोकांना ऐकल उरताले म्हळ्यार कृष्ण भगवान आले क्रीप आहे एक भक्ता वयर कशी म्हळ्यार कसं नाही ना जाल्या वरे कृष्ण बलराम कशी तांगेले म्हळ्यार आउटर एक्सटर्नल अपियरन्स बाह्य जावन कशी उरल्यार वरे तांगेले तुल्यान सेवे घेता तांगेले तुल्यान किंचित रूप कशे कसन खंयच्या रुपार जाल्यार सेवे घेवचे रेडी उरता भगवंतू सॉरी भगवंतू तांगेले गी म्हणून हे आम्ही पळयता सो नेक्स्ट कृष्ण बलराम केन्ना मथुरा तुल्यान अशी तांगेले पुराय तर रेडी जावन भायर वते आसतना
ताका मद्दी वते आसतना एक कुबजा म्हणून एक स्त्री मेळटा. ती शरीरातुल्यान तीन कडे तुल्यानी वांकडे आशिल्ली. सो तिगेल नांव म्हळ्यार ती त्रिवक्र म्हणा आशिल्ली. वक्र म्हळ्यार कसं वक्र म्हळ्यार बेंड आशिल्ले और कसं म्हणटाची म्हळ्यार तीन जाग्यातुल्यान ती हे जावन आशिल्ली म्हळ्यार गूड घालून आशिल्ली. तीन जाग्यातुल्यान ती बेंड जावन आशिल्ली. फकत तेका तर तिका त्रिवक्रा म्हणा आशिल्ली. तिगेल नांव कुबजा म्हण आशिल्लें. सो तशीची ती कमसाक केन्नाची गंध आणि परफ्युम्स सेंट ते पुरा ती गंध लेपन कर न्हू केन्ना कमसाक होऊन दिता आशिल्ली. आणि कमसाक हिगेल सेवे मस्त मस्त आवडत आशिल्ली की म्हळ्यार हिगेल तुल्यान ते चंदन त्यो झर घेवन आयिल्ले ते मस्त परफ्यूम म्हळ्यार मस्त सुगंधित जावन उरता आशिल्ले. सो ते गंध सो कृष्ण आणि बलराम वताना कृष्ण जावनूच अप्रोच करते खूप जाग की तू कोण आणि ते हे करतना म्हळ्यार तू कोण म्हणून विचारत किती पहिले हे परमसुंदरी तू कोण आणि हे कसं करतेस तू म्हणून विचारत की "हे कसं घेऊन होतेस म्हणून विचारत की तिका तो त्यांना खूप ज्या कृष्णान परमसुंदरी म्हणून केन्ना म्हाका संबोधन केला तो कृष्णाक वरे हे सुंदरा हांव दासी ते कोणाक दासी म्हणून सांगना हांव दासी त्या तिगेल मनांतूच ह्याच्यात की कृष्ण आणि बलरामा पळोवन घेवन तिगेल मनांतूच येता की हांव आनी कोणाले दासी न्ही हांव कृष्ण बलरामाले दासी म्हणून ती सांगता की हांव दासी आणि हांव हे चंदन कंसाले म्हणजे हे राजाले भोज राजाले राजाक घेवन वते आसा म्हणून सांगता की हांव केन्नाची घेवन वता आणि ताका मिगेल केल्ले चंदन राजाक मस्त प्रीती म्हणून सांगता की सो अशी म्हणत तेन्ना अशी म्हणत तेन्ना कृष्णाक अशी ते चंदन घेवका म्हणून कास जात सो हे चंदन म्हाका दितवे म्हणून खूप जा विचारत की तेन्ना खूप जे सांगत की फुल होल हार्टेडली तिगेले आता दृष्टी फुल कृष्णावरी आसा सो कृष्णाक पळोवंक फुल एन्चंट जावन गेला ती सो तेन्ना खूप जा सांगत की ते चंदनाचे धर घेवन हाचे पूर्ण अधिकार बरी कृष्ण आणि बलराम तुमकां मात्र आसा आणि कोणाक ना हे कोणाकच खंयचे मनुष्य हाचे डिजर्व करना एक्सेप्ट तू तुम्ही म्हणून सांगत की कृष्णाक कृष्णा ते ऐकून मस्त खुशी जात की तो तशीच अडना तू म्हाका हे लायत वे म्हणून सांगितलं तेन्ना खूप जाची जावन गेलो ती कशी पुरे गळ्यातुल्यान आणि फाटीतुल्यान आणि कुर्टातुल्यान तिन्ना कडून वक्र आशिल्ली तर त्या जाल्या वरी ती अशी हात वयर करून न्हू कृष्णाक पोटा वयर तुल्यान पुरे गंध लेपन कृष्ण आणि बलरामाक कितले चंद करून न्हू गंध लेपन भारी प्रितीन गंध लेपन करतके म्हणजे कृष्णाक आणि सुगंधित द्रव्य पुरे कृष्णाक आणि लायतके सो कृष्णाक फुल्ल सुसज्जित जावन रेडी जावच्याक त्या एक गंध लेपन जावन फायनल अलंकार रेडी जाते आसा सो कृष्णाक फुल ते सॅन्डलवूड पल्प चंदनाचे गंध लेपन कर न्हू फुल सुसज्जित जावन न्हू ते फुल्ल कृष्णाक प्रितीन ते गंध चढत बलरामाक वरे तशी चढत सो आता कशें दिसत की म्हळ्यार बलराम केन्ना गोरो तागेले वेरे नील कलराचे हे चढत आणि कृष्णाक काळ ते कृष्णाक श्याम वर्ण सो कृष्णाक गंध चढत सो तेन्ना तांणी ऑपोजिट कलराचे ते दिसता की तेन्ना सो कशी एक व्हाईट एलिफंट आणि श्रीला प्रभुपाद परपोटन सांगते व्हाईट एलिफंट अँड डार्क एलिफंट आर गोईंग थ्रू द टाउन ऑफ मथुरा म्हणून सांगते म्हणून सांगतात श्रीला प्रभुपाद सो तशी आम्ही पळयताची की कृष्ण तागेले प्रितीन तिगेले सेवे घेता सो तेन्ना कृष्णाक मस्त खुशी येता की म्हळ्यार पुरे तिणे ऍक्च्युली रिस्क आशिल्ले म्हळ्यार कंसाक आतां कळल्यार खूप जाण तागेले आशिल्ले चंदन पुरे कृष्णाक दिला म्हणून कळल्यार परम वैरी ताका दिला म्हणून कळल्यार कसं ताका कितलं कोप येताले आणि कितले ताका क्रोधान तो कसं करचे रेडी होता सो जाल्यार ताका ते कृष्णाक तिणें आत्मसमर्पण केले आणि कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार तिगेले पांयाक पाय धर न्हू तिगेले चिन्नाक अशी चिन्नाक दोन बोट धरून वयर करतके आणि तेन्ना तिगेले कुबजाचे तीन वक्र आशिल्ले ते फुल्ल स्ट्रेट जावन ती एक सुंदर कन्या रुपारी तिका आशीर्वाद मेळटके सो तेन्ना कितले सुंदरी जातकी म्हळ्यार पुऱ्या लोकांकिंत सुंदरी जातकी ती सो तेन्ना हे कृष्ण कॉमेंट्री आयकत आशिल्ले तेन्ना कृष्ण सांगता की म्हळ्यार हे दोन बोटाचे प्रयोग करता कृष्ण दोन बोटा प्रयोग करता म्हळ्यार बली महाराजान तागेले आत्मनिवेदन करताना जस्ट संकल्प केले जस्ट तागेले हात वल्ले केले
संकल्प करगेन तो कृष्ण वामन देवाले वामन देवाक सर्वस्व ताणे तागेले हे दिता, तागेल सर्वस्व वामन देवाक समर्पित करता. तशीच आज खूप जाण तू तागेल किंवा 2 वांट्यानं म्हाका तू सेव केला, म्हाका म्हाका तुगेल पुराय आशिल्लें तू म्हाका समर्पण केला. तागेल किंवा 2 वांट्यान तुगेल हांव सेव घेतला म्हणजे न्हू ते 2 बोट इंडिकेट करता. जशी आचार्यगण आमगेल कॉमेंट्रीन तू सांगिल्लें आयकल्लें. सो तशी केन्ना सो हिगेल वरे एक प्रिवियस पास्ट टाइम जो आसा सो ते हांव एक क्लास आयकताना आयकल्लें की हिगेल वरे प्रिवियस कनेक्शन कुबजाल वरे प्रिवियस कनेक्शन रामलीलान तू आसके. सो ती प्रिवियस जन्मान तू पयले जन्मान तू शूर्पणखा जावन आशिल्ली. सो केन्ना शूर्पणखा कृष्णानी बलरामाक बलरामाक तिगेले तांकां एक भोगवृत्ती तांकां पळयता तेन्ना लक्ष्मण आमकां लक्ष्मण आमगोच लक्ष्मणान तिगेले नांक कट करून ती कडेन वापस वचून घेवन खरा दुशणां कापून घेवन तशीच लंके वचून घेवन रावणाला एक सांगता. सो त्या जाल्या नंतर ताची नेक्स्ट स्टोरी कसं की म्हळ्यार ती राम आणि लक्ष्मणाक मिगेले म्हाका म्हाका मेळता म्हणून ती शिवाल एक तपस्या करतली. तेन्ना शिव प्रसन्न जावन शिवजी शूर्पणखाक वर विचार म्हळ्यार तेन्ना म्हाका राम आणि लक्ष्मण म्हाका मेगेले बामण जावन घेवन म्हाका मेळता म्हणून म्हाका आशीर्वाद दिवका म्हणून सांगतली. शिव सांगते राम हे युगान तू एक पत्नी व्रता. सो ताणे ह्या जन्मान तू साध्य ना. सो नेक्स्ट जन्मान तो हांव तुका मथुरान तू जन्म घेवेस येता थंय तेन्ना तेन्ना तुका कृष्ण परमात्मा मेळता. तेन्ना तुका ते तांगेले सेवे करच्याक तांगेले पर्सनल असोसिएशन मेळता म्हणून एक आशीर्वाद दितले. सो ते कनेक्शन आमी पळयले की कशी सेकंड लिला तुल्यान आमी पळयलें आसा. म्हणजे प्रिवियस धोबील पळयले तागेले वरे रामलिलान कनेक्शन आशिल्लें. नेक्स्ट ताका ह्या जन्मांत मेळ्ळें. सो तशीच नेक्स्ट शिवतालो तो बरे मिथिलान तो शिवतालो आशिल्लो. तशीच आतां आमी कुबजाल पळयले. सो सो हे आमी पळयता की कृष्ण कशी तिका म्हळ्यार तिगेले कसले नाशिल्ले बरे तिका कृष्ण जावनूच तिगेले सेवे घेता. सो ती जावन कृष्ण अप्रोच करना, कृष्ण जावन तिका अप्रोच करता तिका एक आशीर्वाद दिता. सो ह्या स्टोरीत आमी पळयत की म्हळ्यार खूप जाले सिंप्लिसिटी आणि तीन टायपात सेवे करतली. म्हळ्यार ती तिगेले 3 वक्र आशिल्ले 3 टायपात तीन सेव करतली. एक म्हळ्यार तिगेले सुंदर वचन तिणे कृष्णान केन्ना कृष्णाक सुंदर म्हणून बोधन करता संबोधन करता. आणि तिणे गंध अर्पण वरे करता म्हळ्यार तिगेले आशिल्ले वस्तू कृष्णाक अर्पण करता. तश ते ते आणि थर्ड पॉइंट कसं की म्हळ्यार ती तिगेल स्ವಂತ हातान तिका जायना जाल्यार वरे ती कशी बेंडिंग फॉर्मार असल्या वरे तिणे कृष्णाक आणि बलरामाक ते लेपन करता. सो त्या रितीन आमी पळयता 3 रितीन ती कृष्णाक सेवे करता. सो ते देखून आमी पळयता की म्हळ्यार हे स्टोरीतून आमी वरे एक हे घेवित की म्हळ्यार आमी कितले आमगेले तुल्यान प्रयत्न करचे ते प्रयत्न करचे आमगेले हातांत आसा म्हणून आमी पळयता. सो सो कनेक्शन वरे पळयले रामलिलाचे. आणि आता नेक्स्ट कसं की म्हळ्यार तिका एक सुंदर रूप मेळटा तेन्ना तिका कृष्णा पळोवंक न्हू अट्रॅक्शन जातकी म्हळ्यार कृष्णाक भोग करता म्हणून एक तिका एक मनान देता. सो तेन्ना ती कृष्णाले ते उत्तरी धर घेवन ते वस्त्र जो आसा ते धर घेवन कृष्णा आपयतके म्हळ्यार आमी वयची आमगे घरा वचे म्हणून कृष्णाक इन्वायट करता. सो तेन्ना कृष्ण हसतके आणि सांगतके हांव येता म्हाका सुमार काम आसा म्हाका कंसालांनी हे करचें आसा वध करचें आसा. सो ते पुरे जाले नंतर अक्रूराक वरे प्रॉमिस केलें आसा कुबजाक वरे प्रॉमिस केलें उरता हांव येता तुगेले सेवे घेवच्या आदी येता म्हूण सांगून हे करतके. सो कृष्ण सो तिगेले आतां अनेक कसं की म्हळ्यार कृष्ण तिगेले जो अट्रॅक्शन जो आसा तो ते भौतिक कामवृत्तीर उरतके. सो ते कृष्णाक वरे तिका एक नमून आतां सुंदर जाला म्हणून तिका वरे एक सडन गर्व येवन वतके. सो सो ते सांगतात की म्हळ्यार कृष्ण तेका तरेची हांसून घेवन तिका वेट करून घेवन नेक्स्ट येता म्हण केन्ना तरी म्हण सांगून तिका सांगून वतके. सो अनेक कसं सांगता की म्हळ्यार कृष्ण पुरे गंधलेपन आनी जावन रेडी जाला. सो कृष्ण तिका एज अ मिरर यूज करतके म्हळ्यार हांव कशी दिसता आसा म्हण पळोवच्याक तिगेले सुंदर स्वरुपा भितर कृष्ण तागेले इमेज पळयतके म्हळ्यार हांव आतां रेडी जालें कशें आसा. हांव पुरात वस्त्र घालून घेवन गार्लंडांनी घालून घेवन पुरे सेवे घेवन घेवन चंदन अलंकार घालून घेवन आतां हांव नेक्स्ट वचका जाल्यार कशें दिसता म्हणून तिगेले सुंदर स्वरुपांत तागेले प्रतिबिंब पळयतके कृष्ण. सो नेक्स्ट नेक्स्ट
कृष्णाक कृष्ण म्हळ्यार ते कृष्ण आणि बलरामन आयिल्ले तेन्ना तांकां इन्वायट करच्याक कंसान एक शिवधनुशाक रेडी करून न्हू ताजे एक होम करतशी ताजे एक यज्ञ करतशी ताणें रेडी केल्लो उरता. तो कृष्ण आनी बलरामन तांकां आयकल्लो उरता की एक शिवधनुश आसा म्हणून. तो हाजे वर कनेक्शन रामलीला वर्शी कनेक्ट करीता. कशी रामलीलान तू कृष्ण रामान जे शिवधनुष आशिल्ले ताका बांदता वताना ताका मोडता. तशीच हांगा कृष्ण ते विचारून वतके खंय आसा हे शिवधनुष खंय आसा मेळटले म्हणून सांगून वतके. सो नेक्स्ट ते गेले तेन्ना थंय एक एक कोर्ट यार्डान तू म्हळ्यार एक किला एक हंत म्हळ्यार सैनिक लोकांना रक्षण करचे अंतू किलान तू थंय एक शिवधनुष दवरले उरके. तो कोणाक एंट्री उरनाके. सो कृष्ण आणि बलराम फोर्सफुली सैनिकाक पुरे मान घेऊन ते शिवधनुष घेताके आणि ते धनुष बांधच्या वतानाची ते धनुष अर्ध पीस अर्ध जावनतके मोडतके. त्या धनुषाचे मोडिल्ले आवाज कंसाले इडी मथुरांतू गूंज जातके. आणि ते कंसा कोरा ऐकतके ते तागेले राज्यातुल्यान ताणे ऐकले शिवधनुष मोडिल्ले कंसा कोरा ऐकतके आणि तागेल्यांत आशिल भय पहिल्यान भय आशिल्ले की देवकीले पुत्र मेगेले संहार करतालो म्हणून त्या आकाशवाणी ऐकल्ले आणि ते भय चढ जातके. कृष्णाक सान धरून मारच्याक कितले प्रयत्न केले आता कृष्ण मथुरांत वरे एंटर जावंक गेलो कितले तुल्यान कितले प्रयत्न केले वरे कसं नाही जालें ना आणि ते भय मस्त आनिके चढ वयर जावन फुल्ल पुऱ्या कडेन ताका कृष्ण दिसतके शिवधनुष्य मोडिल्ला. सो आणि कृष्ण ते धनुष्याक एफर्टलेसली उकळतके आणि तशीची म्हणून दोन तुंड केले दोन भाग केले ते दोन भाग एक भाग कृष्ण आणि एक भाग बलराम घेऊन त्याची धनुष्यातुल्यान आणि तो आशिल पुरे सैनिक आणि ते आशिल राक्षसा पुरे संहार करून संहार करून सोडतात ही आशिल. तशी ते पळयल्ले दृश्य हे पुरे दृश्य मथुराचे वासी पळयते आसाचे कृष्ण आणि बलरामा ಬಗ್ಗೆ ऐकल्ले इतले दिवस आता तांणी पळयते स्वतः जावन पळयते आसाचे. तो ते पळयल्ले ಹೊಡ್ತಾಕ तांणी एक कसं की देवता मनुष्यानी म्हणून तांगेले एक तांकोर एक आश्वासन येता की म्हण आम्ही ऑर्डिनरी पर्सन नाही हानी आणि ऑर्डिनरी लोक नाही हानी आणि कृष्ण आणि स्वयं देवता मनुष्य उरताले म्हणून तांगेले एक भावने उरतके. सो सो आता नेक्स्ट आम्ही आता हे स्कंदाचे 41 आणि 42 चॅप्टर पळयले आसा. सो त्या 42 चॅप्टर अंतू नेक्स्ट सेक्शन अंतू कसं जात की म्हळ्यार कृष्ण बलराम आता हे पुरे करून घेवन हे पुरे लिहिले तांणी येताना सांजे जाल्लो उरता. सो नेक्स्ट डे तांणी पुरे रेडी जावका म्हळ्यार हाका इव्हेंट उरता तांकां कसले आपयल्लो उरता कंसान ते इव्हेंट चलते उरता. सो नेक्स्ट इव्हेंट हाका ताणे रेडी जावन उरका म्हणून तांणी आता वापस तांगेल कक्षाक तांकां खंय नंद महाराजाक आनी तांकां एक रेस्ट करच्याक एक स्थान दिल्लो उरता थंय वचून तांगेले तांणी वापस येताचे हे पुरे कर घेवन तांणी पुरे आनंदाने पुरे घेवन पुरे भक्ताल सेव करून दुष्टाल नाश करून वापस तांगेल कॅम्प आयल की. तशी आता नेक्स्ट कसं आत की म्हळ्यार आता 26 to 31 श्लोकांतू कंसाक म्हळ्यार कंसाक आता ते धनुष्य मोडिल्ला ते भयाक ताका आनी वापस वायट लक्षण दिसते उरतके म्हळ्यार पुऱ्या कडेन ताका कसं नाही जाल्यार वरे ते वायट एक सांगताचे एक म्हळ्यार वायट लक्षण पुरे दिसते उरता सायडातुल्यान पुरे ताका कसं नाही इव्हेंट जाल्यार वरे ताका वायट एक नमून तांतूतल्यान दिसतके त्या ऍक्टिव्हिटीतुल्यान. तशी त्या रात्री किरण कृष्ण आणि बलराम मथुराक येताची त्या रात्री दोन लोकांक न्हीद येना एक कंस की ताका भयान ताका म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार नेक्स्ट मागीर कसं जातलें मागीर संहार जाताले म्हणून म्हाका ताका एक मृत्यू लागीं आयला म्हणून ताका एक ते भयान न्हीद येना. अनेकला म्हळ्यार कृष्णाक नंद महाराजा कडेन न्हीद येना म्हळ्यार कृष्णाक आता कृष्ण बलराम इतले सांचेडो आसा तांगेले मुखार म्हळ्यार तांणी नेक्स्ट डे कसन जाताले तांकां ते मोगान तांकां कृष्ण नंद महाराजा कडेन एंग्जायटी जावन ताका कडेन न्हीद येना. सो अशी आमी पळयताची हे दशम स्कंदाचे 41 आणि 42 अध्यायाचे हे थोडे श्लोकांतू हे भागवत प्रवाह सेशनांतू आम्ही चार प्रकाराचे लिहिले पळयले की कृष्ण आणि बलराम कशी भक्त लोकांना सेवे घेवच्याक तांणी पुरे मथुरांतू फिरून वचक एक फिरून येवचे नेवानारी तांणी वचून पुरे भक्ताल सेवे घेवन आणि तांगेले मथुरा वासींक वरे तांकां तांगेले प्रेम दाखयता तांणी मथुरा वासीचेच नेक्स्ट म्हळ्यार राजाचे आशिल्ले सो तांणी युवराज तांणी आता तांणी मथुरा वासींक तांकां
तांगेले म्हळ्यार उत्सुक जावन आशिल्ले तांकां कृष्ण बलरामा पळोवका म्हण आशिल्ले इतले दिवस बरी आयकल्ले. सो तशीच तांणी लेखता की म्हळ्यार हे ब्रजवासी लोक तांणी मथुरावासी कसो लेखता की म्हळ्यार ब्रजवासी लोक कितले भाग्य उरतले कृष्ण बलरामा तांणी संगती खेळिल्ले आनी कृष्ण बलरामा वर्ष व्हड जाले. आनी सुखदेव गोस्वामी हांगा एक पॉइंट करता की म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी एक उडगास करता तांगेल्या फिलिंग तांकां वरे एक फिलिंग आसा सो कृष्ण बलराम केन्ना वृंदावन सोडून कृष्ण बलराम वृंदावन सोडून वचनाच की. सो ते आचार्य लोक सांगता की कृष्ण कृष्ण तू वृंदावन सोडून वतना जाल्यार ताचे एक बाह्य जावन घेवन कृष्ण बलराम मुखारचे कार्य मुखारचे कार्य करचे खातीर तांणी वृंदावन सोडून येता एक्चुअली कृष्ण केन्ना वृंदावन सोडून येना आनी ताणें केन्नाच वृंदावनांत वास घे कृष्णाले कृष्ण केन्ना वृंदावन आनी गोलोक ते सोडून घेवन भायर येना. सो तशी आम्ही पळयता आता मथुरांतू येताना आता कृष्णाले एक गोपातुल्यान आता तो एक म्हळ्यार माधुर्य रसातुल्यान आता एक श्रृंगार रस म्हळ्यार तांणी अशी कसं म्हळ्यार एक वैकुंठा फॉर्माक एक रिस्पेक्टफुल नेचर ऑफ लॉर्ड ते आम्ही पळयता मथुरांत लिहिल्यान नेक्स्ट. सो तशी शुकदेव गोस्वामी उडगास करतात गोपी जाले की म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी कोरे ह्या जाते म्हळ्यार कृष्ण वृंदावन सोडचे सुखदेव गोस्वामी कोरे केन्ना परीक्षित महाराज सांगताना तागेले फिलिंग्स सुखदेव गोस्वामीले गोपीचा वर्षाचा की तांगेले प्रेम कितले कितले मधुर आशिल्ले आनी तांगेले सेल्फलेस लव आशिल्ले कृष्णा खातीर ते उडगास करून घेतची सुखदेव गोस्वामी एक श्लोकांतू तांणी सांगताची. सो तशी वर्णन आसा ह्या चॅप्टरांतू. सो नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट चॅप्टरांत पळयताची की नेक्स्ट अध्यायान पळयताची नेक्स्ट सेशनांतू की कशी मुखार कसं जाता कृष्ण आणि बलराम मथुरांत येईल तेन्ना मुखार नेक्स्ट डे कसं कसं युद्ध जाता तांगेल चाणूर आणि मुष्टिकाची ते स्टोरी आम्ही नेक्स्ट सेशनात पळोवया. हे सेशन कन्क्लूड करता पहिले काल ही रामनवमी निमित्त एक रामायणाचे चरमश्लोक आम्ही आयचे सेशनांतू एक उडगास करया की काल रामनवमी आशिल्ले आनी आयज वरे पास्ट टाइम्स सुमार आमकां रामलीलाचे कनेक्शन कशी हे कृष्णलिलांत वरे येता. सो ते कनेक्शन आमी पळोवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे. आनी हे श्लोक जो आसा हे शरणागती श्लोक हे केन्ना विभीषण कृष्णाले रामाले शरण येवचे येता युद्ध जाते आसतनाची युद्ध जावचे पहिले विभीषण कृष्णाले रामाले शरण घेवचे येता तेन्ना राम हे अभय श्लोक म्हणून सांगते शरणागतीचे श्लोक चरम श्लोक म्हणताचे हे श्लोकाक हे श्लोक युद्धकांडाचे 18वे सर्गाचे 33वे म्हणजे 33rd श्लोक आहे वाल्मिकी रामायणाचे. सो हे श्लोक अशी होता सक्रदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी एतद व्रतम मम. सो राम सांगते की कोण मेगेले शरण घेता हुएवर टेक शेल्टर इन मी हॅव्हिंग सेड म्हळ्यार केन्ना हांव तुगेलोची देवा हांव तुगेलोची म्हणून एक पटी सांगल्यार बरे आनी एक पटी सांगून मेगेल शरणांत येता हांव प्लेज करतके म्हळ्यार श्री रामचंद्र स्वयं प्रतिज्ञा घेत की हांव ताका रक्षण दिता आनी ताका अभय दिता म्हणून ह्या श्लोकांत आमी पळयता. सो हे श्री राम वाल्मिकी रामायणाचे चरम श्लोक म्हणून हाका सांगताची हे श्लोक चैतन्य चरितामृतांत वरे येता बिगीन लास्टाचे बिगीन बेंगालीन बिगीन हे करतना चैतन्य चरित बिगीन एक दोन अक्षर दुसरे उरताले बट सक्रदेव प्रपन्नाय म्हणून सर्च केल्यार चैतन्य चरितामृतांत वरे हे श्लोक येता. सो मिनिंग सिमिलर ते वाल्मिकी रामायणाचे श्लोक चैतन्य चरितामृतांत घेवन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते आसा. सो तशें आमी पळयता की कृष्णाले आनी श्री रामचंद्राले लीले कितले अपरंपार आनी भक्तजनाले कसने रितीर तांणी सेवे दिवची उरता ते सेवे स्वीकार करता म्हणून हे लिल्यांतू आमी पळयते आसाची. आनी मुखार वरे आमी सेशनांतू आता दशम स्कंदांतू पूरे लीलेची मस्त पूरे श्रीला प्रभुपादन ट्रान्सलेशन मात्र 44 श्लोकात ट्रान्सलेशन मात दिले परपोर्ट आणि इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो कोणाक इंटरेस्ट आसा तांणी दशम स्कंदाचे श्रीमद भागवतमाचे स्टडी करता वाचयता सिंपल जावन असो श्लोका आणि ट्रान्सलेशन वाचल्यार आमकां अर्थ जाता. सो ते कृष्णा बुकांत वरे आमी पळयता आनी श्रीमद भागवतमांत ते आमी दशम स्कंदाचे एक समम बोनम म्हणून सांगते श्रीला प्रभुपाद. सो पुरे म्हळ्यार अशी कृष्णा लिली जो आसा पुरे पास्ट टायम दशम स्कंदांत एक्सप्लेन जाल्लो आसा. सो तशें आमी हे दशम स्कंदाचे
40th चॅप्टर आणि 41st चॅप्टराच्या आयचे एक्सप्लेनेशन आजी पळयलें आमी. सो हे ऑपॉर्च्युनिटी दिले श्री भागवत पुराण कोंकणी आणि सकट मालगड्यांक हांव आशीर्वाद विचारता. आणि कसं सांगच्यान तू कसं चुकी जाले असल्यारी क्षमापण करया पुरे सिनियर डिवोटीज मेगेलेकिंत मालगडेची आसाची. सो तुमकां मेगेल तुल्यान कसं चुकी जाले असल्यारी हांव जाल तितले कसं प्रिपेअर केले आसा. सो ते स्लाइड्स वरे आणि स्लाइड्स भागवत प्रवाह गौरांग प्रभू गौरांग दर्शन प्रभूले सेशन हातूंतल्यान घेतला आसा. आणि कसन जो आयकल्ला आसा सो ते पुरे सिनियर डिवोटी जाले आयकल्ला हांव रिपीट केल्लो आसा. सो कशें चुकी जाले असलेली क्षमापण विचारते आसा. आणि सकळ जनांक पूर जनांक बरे जावं म्हणून श्री रामचंद्र श्री कृष्णालेगी मागून येते आसा. हरे कृष्ण.